भुंयचो दशमांश जावं शेतांतल्या पिकाचो जावं रुखांच्या फळांचो सर्वेच पराचो म्हूण लेखूंक जाय. तो सर्वेच पराक पवित्र अशें लेवी शास्त्रांत सांगचे मुखांतर दशमांश वा दांतलो एक वांटो लेवितांक आनी याजकांक दिवपा विशीं नियमशास्त्रच सांगून दिता. गणना आनी द्विती नियम पुस्तकांती हे विशीं उल्लेख आसा. फारिजेवांनी हे नियम भोव गंभीरायेन घेवन ही गजाल हेर जायत्या गजालींक विस्तारायिल्ली. देखूनच जेजू फारिजेवांनी व्हड तलाव सदाब आनी आलो पालो सयत दशमांश जावन दिवचे विशीं उल्लेख करता. जेजू दशमांश दिवपा विशांत खंडन करिना, बगर दशमांशाक मात्र महत्व दिवन देवाकच विसरलेलें खंडन करता. देखूनच तो नियमशास्त्राचें केंद्र आसच्या न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना म्हणटा. गणना पुस्तकांत जो कोण मोडें आपडता वा मनशाची हाडां वा समाधी आपडता तो 7 दीस अशुद्ध उरतलो म्हणा. जेजू तुमी स्मारक गुर्त नासलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा परी ते फोंड म्हणून कळनासतना लोक तांच्या वयल्यान गुड्डावन चलता म्हणच्या मुखांतर सर्व आपुरबायेचे दिसच्या फारिजेवी पडद्या फाटल्यान आसो अपाय दाखोवन दिला. अशें हांगासर तांचो बायले देखींत दिसचो शुद्धाचार निजायकी लोकांक शुद्धाचारा बदलाक अशुद्धतायच शिकयता म्हणून जेजू दाखोवन दिता. देखूनच फारिजेवांचे जिनये पडद्या फाटल्यान न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची पर्वा नासलेले वरवीं भितरल्यान तुमचे अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरला म्हणली जेजूची उतरां भौशीद आसात तांकांय आनी भौशा आमकांय.